क्लॅप कित्याक करताय क्लॅप कित्याक करताय सो आज खूप दिसांनी सोनी दीदी येवपाची आहा आणि तेजो कितें ना मातसो बारीकसो एक्सिडेंट जालो तुमकां खबरूच आहा आनी ते सारके बिजी आसले आनी आमगे ते पावकूच ना कितल्या म्हयन्यांनी आयज येता आनी तेजो लास्ट टायम तुमकां खबर आहा बर्थडे जालो खबर आसा काय खबर ना बर्थडे जालो तेजे एक्सिडेंट बीन जाल्लो आनी ते खूब ब्रायडर बुकींग आसलें कितें कितें आसलें सारकें बिजी आसलें आपूण ना म्हणले ते दिसा फूल बिजी सो आमी त्या दिसा पावना आनी ते खूब दिसांनी आयज येता न्हू सो तेजे बर्थडे आयज म्हटल्यार ताका एक बारीकसो सरप्रायज दिया हा वे कितल्या मोठ्यान हाडटा पळय बाय हाय कर आपण सगळ्या हा सो बारीकसो ताका बर्थडे सरप्रायज दिवप ना आमी पावोकूय ना न्हू ते येतले हा पापा न्हू बाबा तो स्मायल तू कर स्माइल कर स्मायल स्मायल हय सो ते येतले म्हणून आयज आमी कितें हांवें चिंतला ते येतलेच न्हू बर्थडे आमी मागीर पावूंकय ना केक घेवन बर्थडे दिसा तेन्ना नाका म्हणलें मागीर आमी पावना आनी तेका जायना एक्चुली आपयलेले की तेका मागीर एक बारीकसो सरप्रायज करतले म्हणून सो आमी हांगा डेकोरेशन करपाचें आहा आनी म्हाका हेल्प करतलो मिस्टर आदी ये म्हण मरे सो आदी सांगला डेकोरेशन मागीर बारीकशें करतले आनी ते येतले पळय तेजे मागीर रिएक्शन शूट करया कशें कितें तेका असो एक बारीकसो सरप्रायज पळय तेजो सरप्रायज कसो जाता पळय पण तेज्या पयलीं आमकां डेकोरेशन करूंक जाय आनी तेज्या पयलीं म्हाका जेवण बीन सगळें करपाक जाय ती येतली सांजची बर्थडे सेलिब्रेशन आमी रातचें करतले केक कटींग बीन सो पळोवया कशें केक बीन हाडूंक जाय पळोवपाक जाय आनी ते जाले मागीर म्हाका तेका गिफ्ट हाडला तें सगळें पॅकींग बीन करपाक जाय आनी कितें कितें आहा सगळें पळोवया कशें कितें जाता सगळें मॅनेज करपाक जाय आनी बायक मातशें आतां सांगलां हांगा खेळ म्हणून खेळी कर बाबा आनी सांजचे मनी प्लांट कितें जाला पळोवया उदक बीन आहा ह्या सायडीक मातशें कमी आहा मनी प्लांट तर चलो पयलीं हांव किचनातलें सगळें जेवणाचें बीन सगळें करून घेता आनी मागीर हांगासर डेकोरेशनाचें मागीर पळय तें हांव आदीक सांगता बलून बीन फुलोवन दवर म्हणून आदी बलून फुलोवन दवरता मरे काय ना मशीन आहा डायरेक्ट जातालें ओके सो तें जेवण करपाचें म्हटल्यार ऑलमोस्ट म्हाजें कितें सोयाबीन हें करून जाली कातून भाजून बीन सगळें रेडी आहा तातूंत ग्रायंड करता रोस्ट करता कुकराक लायला हळसाणे लायला तितून हे आमची पणसाची भिकणां घातला आनी बटाट घातला सो हें जालो कुकर जालो हांगासर सोयाबीन कितें जालें नाल्ल आसतो हें जालें मागीर किसून हांवें तें हें केलां सो जालें सोयी भाजून जाली हांगासर रायस रेडी आहा ओ माय गॉड हेका म्हाका किशोर न्हू बॅगूच बरें गावना किशोराचे खूब इशू आहा किशोर म्हाका पयलीं कळटा 2-3 हाडटाले बॅगान बरें केन्ना बरें गावताले केन्ना ना रोखडे ते भितर शिजना भायर सगळें फुटोन जाता सगळें हें जाता रोखडें शीत हें जाता सो हांवें कितें केलें ना आतां सारकें डिटेल पळयल्या खंयचें ऑरिजिनल बॅग पयलीं म्हाका दिसतालें आनी तेंचो लोगो आसतालो तो स्टिकर सिल्वरचो चनप्पा म्हणून तेजो ओनर आहा तेजो फोटो आसतालो तो मॅन्युफॅक्चरर कोण खबर ना कितें तो तेजो फोटो आसतालो सो तेजे मागीर आतां लोगो आसतालो तोय आतां तशें नासा आतां सारकें वळखपाचें किशोर म्हणजे कितें तो तेजो फोटो आसतलो सिल्वर कलरचो टॅगिंग आसतलो आनी म्हाका दिसता तेणें सारकें पयलींची पिशवी नंद किशोर म्हणून सो आतां नेक्स्ट टायम म्हटल्यार तशें हाडप आतां शीतूय म्हाजें बरें येना आतां बेजार केन्ना खावपाक जाय अशें जालां रायस म्हाजें सो जेवण जालें एक आतां रोस करता रोस म्हटल्यार सांजचें करतलें आसलें म्हणल्यार आतां मागीर टायम गावचे ना थोडोसो आनी सांजचे मागीर परत आनी हांवें हें बी घातलां बेश्टें विथावट कोकोनट आतां हें हांव हळसाण्याचो रोस करता आनी हांवें हें भितर घातलेलें सो हेचो हांव मागीर बेश्टें हें करतलें कांदे टमाट घालून बेश्टें चना मसाला टायप विथावट कोकोनट तें सांजचें करतलें सो आनी कितें करपाचें मागीर पळया रातचें मागीर टायम गावता जाल्यार जेवणाचें कशें कितें सो हें जालें की मातशें बारीकशें क्लिनींग कितें उरला प्रोसेस तो करून घेता आनी मागीर डेकोरेशनाचें पळया जेवण खावता कितें बाय न्हिदता सद्या बायचें सद्या रेडी करून दवरता शंकर जेवपाक गेलो शंकर जेवलो बी हांव जेवना आतां सो केक हाडूंक वयता आयज वेज डे सो मागीर केकूय गावना जाल्यार जालें मागीर सो आतां पळयता केक कसली गावता ती घेवन येता हांगा एक बेकरी आहा बरी न्यू ओपन केला न्यू म्हणजे पयलीं आसली ती म्हणजे केकीचे शॉप आसा थंय चेंज करून दुसरें येयला सो पळयता थंय गावतालें बरें आहा नाल्यार म्हाका परत मागीर दुसरे कडेन वयचें पडटलें खंय हाडलें पळय शंकरान म्हाका केक हाडपाक डायरेक्टली ऑफिसान हाडला एक्चुली कितें जालें फ्रेंडान कॉल केलो बेगीन यो म्हणून आपूण ऑफिसान आसा आमचो वयता आसतना केक घालायची पळोवया शंकराक काम आहा एडिटिंगाचें सो डायरेक्टली शंकरान म्हाका
आणि हाडल्यान आमचे थंयचे ते लागीं आहा पळय ते बंद आसले हें केक शॉप सो हांव कशें अवतारा ना तशेंच आयला ना रे शंकर अवतार मूवी देखा ना उसमें से एक मैं हूँ सो आतां आमचे कितें लेट जालो 4 जाले आनी आतां आमी स्टार्ट करता उदयच्यान टायमूच गावना म्हाका हांगा तर हें कर तें कर म्हणटा टायमूच गावनासलें मागीर केक बीन वचून हाडली आनी आतां आमी डेकोरेशन करूंक बसले हे बे बलून्स आतां खबर ना कशें डेकोरेशन करपाक सद्या थोडे बलून्स फुलोवन दवरला आनी येस म्हाजे फेवरेट हे ग्रीन मातशें बरें ना परत फुट्टा हे पळय ग्रीन आनी बाय फुटला म्हणून रडोन हे बाये कडेन वचून बसला सो फुटला तेन्ना ते भियाले सारके सो आमी ग्रीन स्कीप करता पर्पल दुसरें घेतला ग्रीन मातशें पयलींचें म्हणून तें फुट्टा आसा सो पर्पल म्हाजें फेवरेट सो कशें डेकोरेशन करपाचें पळोवया आतां सो आमचें डेकोरेशन केलें आमी तुमकां दाखयता आनी फ्रांसिसाक दाखयता तेन्ना तुमकांय दाखयता सगळें फ्रांसाक पळोवया कितें रिएक्शन करपाचें आसलें तें जावंकच ना म्हणजे यो रे फ्रांसीस यो रे हांगा रे पळय रे अरे बरोवन बांदलें तें अशें एक्चुअली आमी बरोवनाचें न्हू अशें हांगा लावपाचें चिंतलें पण तें लागत ना तें मागीर तशें सोडलें सकयल हें आमचें डेकोरेशन आतां हांगा सोफाचें हें वायट हें घालपाक जाय तें अशें लावपाचें आसलें तें अशें 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 सकयल्यान तें जायत ना दसना तेका फ्रांसीस हो पण बांदना तें उरना थंय हॅपी बर्थडे हें बंद जाता हॅपी बर्थडे कसो बंद जातलो हांगा हें कर न्हू एक सेफ्टी पिन घाल सेफ्टी पिन आधी सेफ्टी पिन हाडटा राव से भाई आमचें फायनल डेकोरेशन फ्रांसान हेल्प केलें मातशें तरी सुद्दां बलून थोडे तुटले आतां दीदी येयली की पळोवया दीदीचें रिएक्शन दीदी म्हणटलें कोणाचो बर्थडे म्हणटलें एक्चुअली नांव दीदी लावपाक जाय आसलें आदीक सांगलें आदीन तें काम करना केकीक कांय बरें हें नासलें कितें सो पळोवया पप्पाक आनी हें लावन घेता हांव की फुलां ऑर्डर केल्ली आनी हें पॉपर बी तें मागीर करतलें सो आयलें तें पळय हें म्हाका लावपाक जाय आसलें कौन येते कोण येयला पळय आमगेर स्वागत तो करो हमारा बाबा कोण रे दीदी खंय आवय हे दीदी जालें केन्नासून डोरासून वाह क्या मुस्कुराहट है कोण कोण आयला रे ती भायर आय बाय मा येयली मा कशें आहा बरें आसा बा हांव तुमकां वेलकम करपाक रावल्लें आं हय हय हे बघ मग फुलां लायला मुगो दारान फुलां लायला मुगो हे बाय ताई हांव वेलकम करपाक रावला हे बाय दीदी राव गो वेलकम करपाक राव जाल्यार पॉपर फोडू जाय फुलांची ताट धरू जाय अशी फुलां भरू जाय हे बाय दीदीचे पायाचे कर वेलकम पायार गरम कर ए पॉपर हाडला मग फोडपाक हय आई न्हावपाक वयताली तरी हांव बसा 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 आं दीदी म्हणटा दीदी ते भियाता हांगा येवपाक दीदीक बारीकसो सरप्रायज तू कशें आहा गो हांव बरें बर्थडे दिसांनी लोटा पळयता कितें हय म्हाजो बर्थडे कोणाचो कितें केलो गो तुवें कितें केला गो आनी ते केकाच्या जाग्यार तूं हें दवरला बरें फ्लावर कोणाचें बर्थडे सेलिब्रेशन केला गो बर्थडे जालो जालो हय आमकां केक दवरलो गो फ्रिजान हय 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 यो हांवूच बसला यो बसा अरविंद कितें हाडला बायक बाबा घे कोण दे ते भैया 2 मिनटां लागतले तेका सेट जावपाक बाबा दीदी 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 दीदीन गिफ्ट घे 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 गिफ्ट घे गिफ्ट पापा सांग पापा दी दीदीक पापा दी भैयाक भैयाक येयली सगळी ती आतां हांव च्या करता दीदीक म्हणजे अजून म्हणजे खबर ना की डेकोरेशन बर्थडे कोणाचो जालो काय केन्ना हा बर्थडे कितें अशें तेका कांयच आयडिया ना काय आतां मदीं कोणाचो बर्थडे आसलो सो मागीर केक बीन घेवन तेका दवरतले दीदी म्हणून तेन्ना मागीर तेका मातशें सारकें काडलें तरी सुद्दां आतां मातशें कन्फ्युजन कशें आहा सो हांव च्या करून घेता मागीर म्हाका परत पुलाव बीन करपाक जाय आनी चण्याचें हे बेश्टें मटराचें हें घातलें पळय चणे तेजे बेश्टें चना मसाला टायप करतले ऑलरेडी
हे तर रेडी आहा माझे हळसाण्याचो रोस बीन आहा आणि हांगासर मिक्स भाजी केली ती आहा च्या पिवपाक बसला आनी ताईन पळय स्पेशल ना कितें करून हाडला आतां ताई हे पळय नाचण्याचे हे कापां हे पळय सगळे बसता च्या पिवपाक हा हे पळय दीदी कशें बसला काय सो सारकी गडबड सगळ्यांना च्या बीन पण तशीच बसलेल्या म्हणजे उलयता म्हाका याद ना जेवणाचें करपाचें हांव तयारी सो बेगीन हांवें न्हू तोंडे घातलेले बेश्टे धवे वाटाणे तेजें कितें केलें न्हू बेश्टे तोंडाक केला सगळो पसारो आहा म्हाजो तो सद्या सो हे बेश्टे तोंडाक केला हांवें आनी हांगासर म्हाजो जाता पुलाव रेडी सगळें घातला आतां शिजत दवरता आनी भुरग्यां खातीर थोडेशे बटाट भाजल्या ते जाले आनी आमचे हे आहा उदेचो हे बीन आहा तो गरम करपाक जाय भाजी बिजी सगळें आहा सो सगळें ऑलमोस्ट जालें जेवण आतां केक कट करता सोन्या दिदी म्हणल्यार ते हांगा थंय वयता न्हू मडगांवसून नेवरे बीन कपडे हाडलेले आहा म्हणटा ते आनी म्हणटा घालता काय ना खबर ना ताका म्हणटा बेश्टे रेडी जागो नॉर्मल केक कटींग करूया म्हणून सांगलें ताका दिदी बीन येयला आदीची मम्मा सुजय दिदी जिजू बीन येयला सो आमी सगळे वांगडात आतां केक कटींग करता बाय न्हीद नाल्यार पुरो बायक झेम येता बायक बरयले बीन बायची खिचडी बीन सो हांगा ऑलमोस्ट जालें म्हणजे पळोवया चल आतां कितें जालें बाय सारखं एक्साइटमेंट झालंय सगळ्यांक जाय दिदी लायटर म्हाका सॉरी मेन पार्टाक लावून कितें जालें ना क्लॅप कित्याक करताले क्लॅप कित्याक करता ते आपण सकल काम करताले खाल्ले तेणे बरें हय खाल्ले तेणे चल लाया लाया आपल्याक जाय अशी चॉकलेट म्हणून आनी शुगर हाय शुगर निजे खावपाक येयले आसता शुवर निजे खावपाक येयला बरें तर हांव येता रोखडें रे बाबा पापी बाबा यो गिफ्ट बाबा पण किती हाडला माझी ओपन करे रे बाबा यो बिगिन यो वाव काढ रे आता कितें आसतलें तूं सांग मागीर नाल्यार तुका बाबा किती असेल बाबा बाबा ये बा हात लाय रायट सायड जाल्यार तुका तें ये बा बाबा कितें रे तें बाबा किती
ओपन रे ओपन रे. आपण म्हणजे समज राईट सांगता नो जाल्यार तुका तें ना जाल्यार ना जाल्यार ती चुकते. ना जाल्यार म्हाका कामाक वचोना बाबा हाय बाय बाबा हाय बाय हो खंय बसला रे साकरा. बाबा हाय बाय सांग बाबा हाय बाय ये हाय बाय मेकअप साठी असतलो. ये ओपन केले गो ना गो पहिले ना पहिले चीटिंग करते पहिले चीटिंग करता है तू. माझी पहिला बाबा चीटिंग करता सारखे कोई आधी आता काय आता दुकान होत होय होय करेक्ट करे किती करे तुझे चीटिंग आता करू ना काढते ओपन गो ये ओपन असं कर बाबा हँड मिक्सर तो ब्लेंडर तो ए झालं मरे एंड करा चला रे कितला टाइम शूट करू. राव रे तुम्ही काय बरं गिफ्ट ओपन करता आणि माका बसयला कॅमेरामॅन राव. हा. करपाचो करपाचो बिझनेस स्टार्ट करले सरिताच चाला तो बिझनेस स्टार्ट कर ए ओ फ्रेम बरो येता जिजूचो पोट पळय काय बरं दिसता. होय न्हू ओ पळय स्लिम झालं. हे मागता ते झालं का काय ना आता मी जेवता सगळ्यांक भूक लागला तर जेवया मगो. यार पण तुका आयडिया कशी येते? हा ती आयडिया असता मग म्हणलेले असता तुझ्याकडे हा तसे काय म्हणणार आहे. So, आता आम्ही जेवता आता जेवया मग भूक लागला मग चला चला पण जेवपा जाय हो जेवया चला.